काणकोण सारको वाठार आनी तातूंत परत मागीर पैंगीण आमी साधन सुविधांच्या नदरेंतल्यान मागाशिल्लो शिक्षणाच्या नदरेंतल्यान लोकशिक्षण आनीक आतांचें फॉर्मल शिक्षण हातूंत भितर खूब फुडारिल्लो हांव म्हणटलो आनी तुजे सारक्यान तें प्रूव केल्लें आसा. मुळात हे नीट सारक्या परिक्षे कडेन एका गंभीर नदरेंतल्यान पळोवपाचें खंयच्या पिरायेचेर सुरू जालें? हांव ल्हान आसतनाचून म्हजें डॉक्टर जावपाचें एक स्वप्न आशिल्लें आनी तेन्ना तितलें हांवें सिरियसली तें घेवं नाशिल्लें. म्हणजे नीट एग्जाम आसतात आनी खूब मुखार अशे एग्जाम्स एंट्रन्स एग्जाम्स आसता हाजे बद्दल म्हाका कांयच आयडिया नाशिल्ली. पूण आमच्या फॅमिलीन खुबशे डॉक्टर्स आसात, इंजिनियर्स आसात, सो तातूंतल्यान म्हाका एक इन्स्पिरेशन मेळ्ळें. आनी म्हजे जे कजन आसा ते म्हज्या 4 वर्सान व्हड आनी आतां ते करंटली GMCन 3rd इयरा आसा. सो ते ताजे जेन्ना ते प्रॅक्टीस करताले प्रिपेर करताले एग्जामीक, सो तातूंतल्यान म्हाका कळ्ळें की अशी एंट्रन्स एग्जाम आसतात आनी ते एग्जामीन जेन्ना आमी हाय स्कोर करतात तेन्ना आमकां प्रिफरन्साचे जाय ती मेडिकल कॉलेज मेळटा. सो तेन्नाच्यान हांवें एक असो विचार केलो की हांवें एक कोचिंग इन्स्टिट्यूट जॉयन जावचें आनी ताका तें प्रिपरेशन हांवें पयलींच्यानूच जर स्टार्ट केलें जाल्यार म्हाका मागीर बऱ्यार पडटलें. सो हांवें ताका लागून 9थाक आकाश इन्स्टिट्यूट जॉयन जालो. एक बरो एक्सपोजर मेळचो म्हणजे थंय कितें जाता नॅशनल लेवलाच्यान भुरगे येतात. नॅशनल लेवलाच्यान खुबशे बोर्डाच्यान भुरगे येतात. नॉट ओन्ली गोवा बोर्ड, CBSE, ICSE खुबशे भुरगे तेगेर एक कळटा की वेर यू स्टँड इन युअर क्लास. एक्झॅक्टली. तशेंच आमकां स्टेट रँक येता, नॅशनल रँक येता. तातूंतल्यान कळटा की ऑल इंडिया लेवलाचेर तुजो नंबर कितें आसा. तातूंतल्यान म्हाका एक म्हजेंच एक मोटिवेशन मेळ्ळें आनी बाकीचे जे कॉम्पिटेटीव एनवायरमेंट आसा तातूंतल्यान म्हाका आनी मुखार वचपाची एक आवड निर्माण जाली. तशेंच हांवें मागीर खूब ताजेर आनी सर्च केलें. हांवें युट्यूबाचेर व्हिडियोज पळयले आनी ताणें सांगलें की 11थाच्यान ताचें एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट जाता. ताका लागून हांवें आकाश इन्स्टिट्यूट आसा मडगांव तातूंत हांवें 11थाक मेडिकल जे नीट एग्जाम आसा ताजे प्रिपरेशनाक हांवें एडमिशन घेतलें आनी तेन्नाच्यान म्हजी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट जाली. तुगेलें रेगुलर शिक्षण 9वी 10वी 11वी 12वी आनी की निटाची तयारी दोनी पॅरलल कशी कितें जुळोवन हाडली? एक्चुअली म्हणजे निटाचें प्रिपरेशन मेन 11थाच्यान स्टार्ट जाल्लें. सो 11थाचें हायर सेकंडरीचें जें शिकोवप आसतालें आनी आमचें कोचिंग इन्स्टिट्यूट ह्या दोनी क्लॅश जाताले मदीं शेड्युल्स. सो एक हॅक्टीक लायफ शेड्यूल अशें जातालें शेड्यूल आनी तातूंतल्यान हांव वेळ काडून कोचिंगाकय वचपाचें, दोनी क्लासी अटेंड करपाची, अशें करून टायम आमकां मेळनाशिल्लो. जरी ताजो सिलेबस सेम आसा जाल्यार दोनी एग्जामचो पॅटर्न डिफरंट. आमी म्हणटात की बोर्ड एग्जाम आतां जरी तांणी ऑब्जेक्टीव आनी सब्जेक्टीव 2 टर्म्स केला जाल्यार पयलींच्यान ती एक सब्जेक्टीव म्हणूनच वळखतात. आनी जेन्ना सब्जेक्टीव आसा ताजो पॅटर्न फिक्स आसता. आमकां खबर आसता की कशे क्वेश्चन येतले, खंयचे टायप येतले आनी ताजी प्रिपरेशन आमची चालूच आसता. पूण जेन्ना कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स लायक नीट आसता तांचो सिलेबस जरी सेम आसलो जाल्यार ते इन डेप्थ विचारतात, लायन बाय लायन खंयचोय प्रश्न येवपाक शकता आनी आमकां कांयच आयडिया आसना की ते कितें विचारत. तातूंत सगळे कन्सेप्च्युअल आसतात आनी तुजें अंडरस्टँडींग कितें आसा ती नॉलेज तूं कशी अप्लाय करता त्या क्वेश्चनाक ताजेर सगळें डिपेंड आसता. सो ताजी ट्रेनींग ते कोचिंगाक दितात आनी तें ट्रेनींग म्हाका थंय मेळ्ळें. आनी हे जो एग्जामीचो अप्रोच आसा कशी आन्सर करपाची ताजी ट्रेनींग म्हाका थंय मेळ्ळें. म्हाका एक सांग की आतां सपोज गांवचेच भुरगे अशें न्ही, इवन शारांतले भुरगे निटा सारकी एग्जाम किंवा बाकीच्यो एंट्रन्स एग्जामी ज्यो आसात त्यो सपोज त्या एग्जामी खातीर त्या तयारी करतले जाल्यार वॉट इज द रायट एज तांणी तयारी करपाची? रायट एज इज दे शूड स्टार्ट दॅट प्रिपरेशन फ्रॉम 9th इज द बेज. जर 9th तांची बरी जाली जाल्यार 11th बरी जातली, 10th बरी जाली जाल्यार 12th बरी जातली. सो दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड अशें म्हणपाक शकता. आनी तांचें मेन फावंडेशन आसता 9th आनी 10th. 9th 10थाचे कोणाची बेज ही बरी जाता तांची 11th बरी आसता. आनी 11th कितें जाता 10थाक कितें आसता आमचो एक सायन्स टेक्स्ट बूक आसा आनी ते एक सायन्स टेक्स्ट बुकान आमकां ओन्ली 12 चॅप्टर्स आसात. पूण जेन्ना आमी 11थाक वतात सायन्साक तेन्ना आमकां सायन्स इज डिवायडेड इंटू 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आनी प्रत्येक हाजे सब्जेक्टाचे 2 टेक्स्ट बुक आसतात आनी अरावंड 12 to 16 चॅप्टर्स आसतात प्रत्येक सब्जेक्टाचे. सो एक खूब चेंज जाता जेन्ना 10थाच्यान 11थाक येता तेन्ना एक खुबसो एक बर्डनय येता, सिलेबस खूब इन्क्रीज जाता, इन डेप्थ आमी वचपाक लागता आनी ताका लागून
जेन्ना बेज बरी जाली जाल्यारूच ते भुरगो मागीर कोप अप करपाक शकता. बेजच जर सारकी जावना जाल्यार मॅथ्स सारको सब्जेक्ट, फिजिक्स सारको सब्जेक्ट तातून बरें करपाक खूब कठीण जावपाक, डिफिकल्टीज येवपाक शकतात की ताका परत झिरोच्यान स्टार्ट करपाक पडटलें वयर येतलें जाल्यार. ओके. आनीक एकूणच आतां ही सगळी नेटाची तयारी करता आसतना तुवें सांगलें की 9वेक सावन आपल्यालो एक्चुअली सिरियसली अभ्यास करप स्टार्ट जालें, तयारी करप स्टार्ट जाली आनी मागीर 10वेक म्हाका उगडास आसा तुका काणकोणा सेंट्रल काणकोण तालुक्या भितर तूं पयलो आयिल्लो आनी गोंया भितरय तुजो रँक वयले सुवातेर आसतलो. 12वेचे परीक्षेक पयर तुजो निकाल जाले उपरांत पयलो आयलो तूं गोंया भितर. हाव इम्पॉर्टंट आर दीज रँक्स इन लायफ or percentage rather? For me, percentage is important because it gives me the motivation, not because of parents are telling or friends are telling or teachers are telling. आता खूपशे टीचर्स पेरेंट्स सांगत असतात की इतले रँक हाडपाक जाय, तुजो फ्रेंड आसा ताका पळय तो इतली रँक हाडटा फर्स्ट, तुवें तितली हाडपाक जाय. पूण म्हजेर केन्ना तसो प्रेशर नाशिल्लो, सो म्हाकाय तशें कांय दिसनाशिल्लें. हांवें रँक कित्याक हाडली, एक बरी कॉलेज मेळची. 10थाक रँक हाडपाचें कारण म्हजें आशिल्लें की म्हाका दामोदर हायर सेकंडरी हाचें नांव हांवें आयकल्लें बिकॉज इट हॅज गूड स्टँडर्ड आनी हांगा खूब कॉम्पिटिशन आसता, ताका लागून म्हाका तातूंत एडमिशन मेळपा लागून रँक हाडपाक पडली, बरी पर्संटेज हाडपाक पडली. तशेंच 12था पावतेर कितें जालें, खूब जाणां कडल्यान हांवें आयकल्लें की जो बोर्ड टॉपर रँक 1 आसता ताका बिट्सान डायरेक्ट एडमिशन मेळटा. सो दॅट वॉज माय एम. पूण म्हजें मेन एम मेडिकलच आशिल्लें, मेडिकल फिल्ड. बट अशें एक म्हाका दिसलें की हांवें एक रँक 1 ट्राय करचो आनी तें म्हजें सक्सेसफूल जालें.